नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. भरपूर घडामोडी घडल्यात. कितें चल्लां सरकाराच्या पावंड्यार, कितें नवीन निर्णय घेतल्यात, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तुमचे कडेन हाडटले. कोविडाची परिस्थिती हाडटले. आनी आयचो जो आमचो सुरवातीचो विशय आसा, बिकॉज इट इज एंटी टॉबॅको डे, हे स्मोकिंग आनी कोवीड एक असो टॉपीक म्हाका दिसता तो सगळ्यांच्या तकल्यांत आसा, पण ताजेर आज मेरेन जितली जावपा जाय तितली चर्चा जाल्ली ना. आणि आज ह्या विशयाचेर उलोवपाक आमचे बरोबर आसात गोंयांतले नामनेचे दोतोर, जे फक्त आतां न्ही तर फाटलीं कितलींशींच दशकां ही मोहीम चलयतात अगेन्स्ट टॉबॅको. आनी तांणी शाहरुख खान धरून अमिताभ बच्चन मेरेन कोणाक सोडलो ना, ते डॉक्टर शेखर साळकर. दोतोर, वेलकम टू द शो. थँक्यू. सगळ्यात पयली गजाल दोतोर, आज जेन्ना तुमी ह्या हाजे कडेन पळयता आनी कोविडाक लागून एस्पेशली, सो तुमचो अनुभव कितें स्मोकर्स विज नॉन स्मोकर्स जे कोविड पेशंट्स येतात, एज अ मेडिकल प्रॅक्टिशनर तुमचो अनुभव कितें? हॅलो. या दोतोर, गो हेड. हॅलो, येता तुका आयकूंक? हय हय, गो हेड दोतोर. सी टॉबॅको आमी आतां गेली कितके दशकां आमी हाजेर काम करतात टॉबॅकोचेर, आनी इट हॅज हेल्प्ड अ लॉट. देर इज ट्रिमेंडस डिक्रीज ऑफ स्मोकिंग एंड चुईंग ऑल्सो टॉबॅको इन गोवा एज सच, and all over India also there is decrease. Since the inception of COTPA 2013, there is almost 6% drop in tobacco use all over India, which is a huge number. It's not a small number. 6% drop म्हणजे खूपच huge आहे. And Goa, we have become now the best state in full India, is almost up to the tune of around 10% and less, almost 9.7, 9.8 sumar asa. So we are the best state in terms of control of tobacco. सो ऑल्सो आमचे कॅन्सर जे ओरल कॅव्हिटीचे आसा ते सुद्धा खूप कमी जाल्ले आसा. बाकी कडेन जर हांगा आमी नॉर्थ इंडियाक पळयत जाल्यार अराउंड 45% आसा, जाल्यार हांगा ते आमचो ऑलमोस्ट 20-25% आहा. सो लॉट ऑफ मॉर्टॅलिटी ऑल्सो हेज गॉन डावन बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ द सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्स हॅव बीन व्हेरी मच इन फॉर दिस टायप ऑफ दिस. आता कोविड आयला आणि कोविडान आमचे तरी एक्सपिरियन्स आसा की दोज हू आर स्मोकर्स दे डोंट डू वेल. कित्याक तांचे लंग्सूय इन्वॉल्व असता आणि लंग्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर विच इज अफेक्टेड इन कोविड. आता कोविडान लंग इफेक्ट जाला. पयलीच सपोज तू स्मोकर आसा आणि तुझे लंग्स आर ऑलरेडी डॅमेज टू द पार्ट डॅमेज जर आसा, जाल्यार यू आर इन मोर ट्रबल सिन्स दॅट इट इज एडिंग टू द प्रॉब्लेम्स ऑफ द कोविड मॅनेजमेंट. सो म्हाका एक सिन्सियरली सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुम्ही जे ऐकतात लोकांनी कोण सिगरेट ओडटा ताका खंय कोविड जायना, हे आनी नवीन कोणे हाडला कितें. सो आय फील दॅट इट इज एब्सोल्युटली इरेलेवंट. व्हॉट्सएपाचेर कितें कितें आहा ते तुमी फॉरवर्ड करीत रावं नाका. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रियलायज दॅट स्मोकिंग किल्स अँड स्मोकिंग किल्स इन कोविड ऑल्सो. आनी तुका जर स्मोक करता आनी तुका कोविड जालो जाल्यार एज आय हॅव सेड अर्लियर, ओनली गॉड कॅन सेव्ह यू. दोतोर, स्मोकर्स विज नॉन स्मोकर्स जे कोविड पेशंट्स आसात तांचे विशीं तुमचो आतां मेरेनचो अनुभव कितें? तेच हांवें तुका सांगलें की आमकां अशें दिसता की जे कोण नॉन कोविड आहा दे कॅन फायट द डिसीज इजिली, स्पेशली जे अपर एंडर आहा. अपर एंड म्हणजे 15+ तांचो सिटी स्कोर आहा आउट ऑफ 25. तांकां जर कोविड जालो आनी ते जर नॉन स्मोकर आहा, देन देर आर बेटर चान्स दॅट दे वील कम आउट ऑफ दिस कोविड सक्सेसफुल. पण इफ तू हेवी स्मोकर आहा, सी 1-2 सिगरेट ओडटा इल्ली वेगळी गोष्ट, पण इफ यू आर स्मोकिंग 10 and above cigarettes per day and your lungs are already मातशे डॅमेज जाल्ले आसा, तातून सपोज तुका कोविड जालो विच इज ऑलरेडी लंग्साचेरूच अटॅक करता. यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट स्मोकिंग अँड कोविड बोथ अटॅक्स द लंग्स ऑल्सो प्रायमरीली. सो इम्पॉर्टंट पार्ट इज तुका ऑक्सिजनचे रिक्वायरमेंट ऑल्सो यूज जाता, प्लस तुझे परत लंग टू द नॉर्मल येवपाक खूप टायम वचूं शकता. अँड रिहॅबिलिटेशन तुका पल्मनरीचेर यू लॉंग टर्म यू रिक्वायर. इवन तू आयलो भायर जाल्यार तुका लॉंग टर्म लागता टू कम आउट ऑफ दीस कोविड प्रॉब्लेम्स. पोस्ट कोविड ऑल्सो टायम लागता. दोतोर, ऑन ग्राउंड सध्या आयची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार स्मोकिंगाच्या दृश्टींतल्यान, टॉबॅको कर्टेल करपाच्या दृश्टींतल्यान आर यू हॅपी? See, I cannot be more happy because the rate has gone below 10%. Anything less than 10%, you should be happy. But my present problem is to maintain that 10%. It should not become 11%. Because कशा खूपशे आमचे स्मोकिंग जे रेट has gone down tremendously. But chewing tobacco asa yes little bit increase in rural areas. म्हणजे
ते गांवगिऱ्या वाठारांत न्हय मातशें चुईंगचें प्रमाण आमकां वाडिल्लें दिसता लास्ट गेट सर्वे केली तर. दुसरो एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहा जो लेडीज हॅव टेकन ओवर टू द स्मोकिंग लिटल बीट मोर देन पयलींच्या पेक्षा. दॅट इज बिकॉज ऑफ पब कल्चर अँड कॉल सेंटर्स विथ लॉट ऑफ पियर प्रेशर. म्हणजे दुसरे एकटे कोण सिगरेट ओडटा म्हणून आपूण ओडटा, मागीर तांचेर प्रेशर येता, रातची रातपळी मारची पडटा म्हणून मागीर निमतां सांगची पडटा न्ही, रातचें काम करता हें काम करता. पबान वतकच तुका एक चली ओडटा ते दुसरे चलयेक मागीर ताका वयता अरे आपूण ओडना सिगरेट. सो देयर इज अ स्ट्रॉंग पियर प्रेशर अमॉंग दीज गर्ल्स अँड इट हॅज बिकम लायक अ फॅशन. आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दोतोरान जे पॉयंट मांडल्यात ते सगळ्यांत येस दोतोर गो अहेड. पयलीं कसो की विल गो बॅक टू दोतोर, बट आय थिंक एक गजाल जी दोतोर स्वताच्या अनुभवांतल्यान सांगतात ती म्हळ्यार स्मोकर्स विज नॉन स्मोकर्स. आनी बिकॉज कोवीड प्रायमरीली अटॅक्स लंग्स आनी जांचो सिटी सिवियरिटी स्कोर जर 15च्या चड आसत आनी जर तो मनीस स्मोकर आसत जाल्यार इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. आय थिंक ही गजाल आज मेरेन दोतोर फक्त स्मोकिंग, कॅन्सर असली गजाली सांगतालो, पण आज परिस्थिती अशी आयल्या बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक की येदी व्हडली व्हडली गजाली आनी व्हडली व्हडली दुयेंसांची गजाल उलोवपाची गरज ना. नॉर्मल पॅन्डेमिका भितर जर कोणाक जर चुकून जर व्हायरस लागलो आनी इफ दॅट पर्सन इज अ हेवी स्मोकर देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लेम. दोतोर तुम्ही आज काय व्हिडिओज हे केल्यात, सजेशन्सय दिल्यात. वॉट आर युअर सजेशन्स ऑन दीस डे? आमची 3 मेन सजेशन म्हणजे आसा. आमची एक आमी एनजीओन आमी खूबशी सजेशनां दिल्ली की देर हॅज टू बी चेंजीस इन द कोटपा एक्ट. कोटपा एक्टान फायन सामकी कमी आसा, ती केन्ना 2013ची आशिल्ली फायन, ती फायन मातशी इन्क्रीज करची. सेकंड थिंग, इनडायरेक्ट एडवर्टायजमेंट जे जाता तातूंत सदांच ते बरयतात की दिस डज नॉट कंटेन टोबॅको म्हणटा आनी दे कम आउट ऑफ द कोटपा एक्ट. सो ताजेर एक बाबा एक स्ट्रिक्टर रूल आसची की बाबा सिमिलरिटी जी आसा, म्हणजे एक सपोज सेम नावाचे दुसरे जर प्रॉडक्ट तूं करता जाल्यार इट शुड नॉट बी एडवर्टायज. मागीर थर्ड थिंग इम्पॉर्टंट इज वेंडर लायसन्सिंग. वेंडर लायसन्सिंग म्हणजे जो गाडो जे सिगरेटी ओडटा ताणें लायसन्स घेवपाची गरज आसा. अँड एट अ पर्टिक्युलर एरियेन एकूच गाडो आसतलो. अमक्या बाबा एरियेन 2 गाडे आसूं शकता. शाळेच्या कुशीक गाडे आसचे ना, बिकॉज शाळा इज द अल्टिमेट. आमकां वी डोंट वॉन्ट टू इनिशिएट फ्रेश स्मोकर्स. अँड सेकंड थिंग इज सिंगल सेल विकपाची ना, सिंगल सिगरेट विकपाची ना. कित्याक सिंगल सिगरेट ती कमी पयशांक मेळटा. सो द स्टुडंट्स आर टेंड टू बाय अ सिंगल सिगरेट आनी पाकीट तांकां घेवचें पडल्यार ते म्हारग पडटा. प्लस सिंगल सिगरेटीचेर ते वॉर्निंग सिम्पटम ज्यो आसा, वॉर्निंग सायन्स ज्यो आसा त्यो सुद्दां दिसना. सो दॅट हॅज टू बी स्टॉप्ड. अँड द लास्ट थिंग which I want to tell them that quit smoking is an important part which government needs to put more efforts in. See, smoking are don't think you have to understand. You want to decrease the mortality आता. म्हणजे आता जर स्मोकिंग करता तांची मॉर्टेलिटी जर कमी जावंक जाय जाल्यार दे हॅव टू क्विट स्मोकिंग नाव. लॉंग टर्म आमी जर मॉर्टेलिटी कमी करतले जाल्यार भुरग्यांनी आता सिगरेट चालू न करची. एब्सोल्युटली पॉवरफुल एडिक्शन. एब्सोल्युटली. दोतोर, आज जर कोविडाची परिस्थिती पयली वी सी दॅट नंबर्स आर कमिंग डावन. कर्फ्यू चालू आसा, रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स आसात. तुमचो असेसमेंट कितें की आज जे कमी जाल्ले नंबर दिसतात, इज इट बिकॉज वी आर समवेअर क्रॉस दी सेकंड वेव अँड वी आर कमिंग डावन, काय रिस्ट्रिक्शन्स ऑन मुवमेंटा लागून हें दिसता कमी जाल्ले? फाल्यां जर आमी परत रावले जाल्यार नंबर कॅन गो अप अगेन. अराउंड 3 weeks बॅक जेन्ना हांवें दिल्लो इंटरव्यू तेन्ना हांवें सांगिल्लें जी वेव फास्ट वयर वता पळय ती फास्ट सकयल येयली. सेम थिंग हॅज हॅपन इन दीस वेव ऑल्सो. फाटली वेव आशिल्ली स्लो आशिल्ली, पीक केलें, देंवपाकूच आनी 6 आठवडे सुमार लायले. वेल इफ यू सी नाव आफ्टर द पीक ऑन 7th of May which is highest number आशिल्लो आमचो, आयज वी हॅव कम टू 600 which is the lowest part अजून पर्यंत आसा. And it has taken only 3 weeks to come down. But we have to understand that in the end you have to follow all those masks, social distancing. हे करप सामकें गरजेचें. नाल्यार जालें कमी आतां मातशें रिलॅक्स केलें की आयले सोयर भोंवपाक लागले गांवभर, हें जावपाची शक्यता ना. आनी लोकांक कळपाक जाय आतां की लास्ट टायम कितें जालां हाजेर आनी परत तुमी आतां ती मस्तीपणां करपाची ना. यू हॅव टू वेअर मास्क, यू हॅव टू हॅव सोशल डिस्टन्सिंग. हे सगळे तुम्ही फॉलो करपाकूच जाय.
आणि ना जाल्यार गव्हर्नमेंटाक परत अशे कर्फ्यू घालचे पडटले, लोकांकूच त्रास जाता. इट्स इम्पॉर्टंट दॅट बाबा मातशें कमी जालें म्हणून रावपाचें ना, ताका चिड्डून उडोवपाची गरज आहा कोविडाक. चिड्डून जर तूं उडयतलो जाल्यार आमी सारके वागप सामकी गरजेचें आसा. दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट. ते एक चार्ट आसा न्ही, एपिडेमियोलॉजिकली जर तूं विचार करत, थर्ड वेव फोर्थ वेव येतलीच, कळ्ळें न्ही. आनी आमचे अजून पर्यंत वॅक्सिनेशन इज नॉट गुड. अजून पर्यंत जितके आमकां एक्सपेक्टेशन आशिल्ले लोकां कडसून, सेकंड आमी तो उत्सव केलो, पण पयल्या हातून जितको आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो तितको दुसऱ्या हातून मेळूंक ना. कित्याक अजून पर्यंत खुबशी हेजिटन्सी आहा. मदींच कोणे तरी एकट्यान व्हिडिओ घालो की 2 वर्सांनी मरतले बी म्हणून. हे असले व्हिडिओ सर्क्युलेट जातात आनी लोकांची जे हेजिटन्सी आहा तातूंत वाडटा मातशी. सो दीस टायम आमकां मातसो त्रास जालो की तितके लोक कलेक्ट करपाक. पण आय हॅव टोल्ड गव्हर्नमेंट ऑल्सो दॅट आमकां तुमी लिस्ट दिया जाणी वॅक्सिनेशन घेवंक ना. सो आमी पर्सनली कॅन विजीट दोज हाऊसेस, फायंड आउट कोण घेवंक ना, आनी ताजे कडेन बसून मातशें ताका समजावन सांगून ताका आमी वॅक्सिनेशन करून हाडूंक शकता. And second thing, there need to be a very pragmatic view about vaccination, especially in Goa, that is very small state asa. I think we should do it as fast as possible. We should not wait till December. Next 2-3 months, आणि आम्ही overdrive वचून all this 18 to 45 जे वॅक्सिनेशन करपा जाय, which is priority vaccination, because हे सगळे भायर येवपाचे आसा, कामाक वचपाचे आहा, जोडपाचे हातून तांचे आसा. So all these factors which will play a big role. अँड तांच्या खातीर थर्ड वेव येतली, तातूंत आमी भुरग्यांकूय प्रिव्हेंट करपाची गरज आहा. आयज आमची मिटींग आशिल्ली, वी हॅव गिवन लॉट ऑफ सजेशन टू द स्टियरिंग कमिटी, कितक्यो बेड्स लागतल्यो, कितकी स्ट्रेंथ लागतली आमकां, कितें करपाची. आय हॅव गिवन पर्सनल सजेशन दॅट वी शूड आयडेंटिफाय हाऊसेस. सगळी घरां आमी आयडेंटिफाय करूं शकता, कित्याक फाटल्या फावट सर्वे केल्ली तेन्ना आमकां खबर आसा की खंयच्या घरान डायबिटीस आसा, खंयच्या घरान किडनीची प्रॉब्लेम आहा, ती आमी आयडेंटिफाय करून तांचेर वॉच दवरून तांकां सगळ्यांक आमी हे प्रिव्हेंशन करूं शकता. अँड सेकंड थिंग आसा ते आमी सर्वेलन्स करूं शकता, एंटीबॉडीज जावन. भुरग्यांक ब्लड कलेक्ट करपाक सांगपाक डिफिकल्ट, पण देर आर वेज विच वी कॅन डू. अँड ते सर्वेलन्साचेर कळ्ळें की कितकी एंटीबॉडीज जाल्ल्यो आसा, त्या प्रमाणे आमी फुडले कितें तरी सारको प्लॅनिंग सारकें करूं येता. दोतोर, बिफोर आय लेट यू गो, लास्ट क्वेश्चन म्हजो. मॉर्टेलिटी रेट अजून पळयल्यार तुमकां चिंतेचें दिसता? कारण मॉर्टिलिटी इज गोइंग टू टेक टाइम. तुम्ही मुंबईची सुद्धा पहिली, मुंबईची ऑल्सो नंबर केम डाऊन लॉंग, बट आता मॉर्टेलिटी कमी जाऊंक लागल्या. सो इट टेक्स नॉर्मली अराउंड आफ्टर देवंक लागतकच अराउंड 15-20 दीस होता टू मॉर्टेलिटी टू कमी जावपाक, बिकॉज दोज हू आर ऑलरेडी ऑन व्हेंटिलेटर अबाउट 10 days बॅक, मोस्ट ऑफ देम विल सकम टू द डिसीज. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते इमिजिएटली येवचो ना, पण हळूहळू इफ यू सी नाव देर इज अ ग्रॅज्युअल ड्रॉप जायत आसा. Maybe another 10 days, I think we will see all those things, because ventilator azun 100 to 125 people are there on ventilator. So in the present, maybe around next 8 to 10 days, I think this number will go down dramatically. थँक्स अ लॉट दोतोर. आणि म्हाका दिसता तुमी जशें सांगलें, एक्सपर्ट कमिटी, स्टियरिंग कमिटी, हे एफर्ट्स आतां सावन स्टार्ट जावचे पडटले, कारण वी कॅनॉट एफोर्ड एनी मोर टू बी नॉट प्रिपेर्ड. आय थिंक त्या दृश्टींतल्यान एब्सोल्युटली. आनी तुमी पयली दिसा सावन सांगत आसात, जेन्ना वॅक्सिनेशन स्टार्ट जाल्लें, गोंयची लोकसंख्या कमी, आमी फक्त 15 लाख लोक, आमी प्रायोरिटीचेर एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपा जाय, इज युअर डिमांड फ्रॉम डे वन. म्हाका दिसता तो आतां तरी आफ्टर दीस सिवियरिटी सरकार काना मनार घेतलें, इतलेंच हांव मागता. कारण वन थिंग, वॅक्सीन हेजिटन्सी हो एक इशू, आनी जांकां वॅक्सीन घेवपा जाय तांकां वॅक्सीन मेळप हो दुसरो इशू. दोनूय गजाली म्हाका दिसता बरोबर मुखार वचप गरजेचो. दोतोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. ओके, थँक्यू. हांव थंयच्यान मुखार येता. खुबश्यो आनीक घडामोडी चालू आसात. सगळ्यांत पयलीं वता आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्यान. आनी पत्रकार परिशद जाल्या सकाळी सावन. मागीर आमकां आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी जॉयन जातले, जंय गोवा बोर्ड आनी परिक्षे संबंधी कांय म्हत्वाची घडामोडी आसात. आनी ताचे उपरांत वास्को, मडगांव सावन आमचे रिपोर्टरूय जॉयन जातले. लौकीक, गो अहेड, वॉट आर द अपडेट्स? प्रमोद, सगळ्यात पयलीं अपडेट दिता ती जीएडी सर्क्युलराची. जे सर्क्युलर जीएडीचे एप्रील सावन चालीक आसले. 50% स्टाफ आनी खुबश्यो SOPs आसले तितून मॉडिफिकेशन, म्हणजे नवे सर्क्युलर जीएडीन आयज इश्यू केला. आनी ते सर्क्युलर आनी पयलींचे सर्क्युलर भायर पडटा. आनी तितून जे 50% स्टाफ आसले कामाक घेवपाचे, ते आतां विड्रॉ जाले. आतां फूल स्ट्रेंथान गव्हर्मेंट काम करतले. ते सी कॅटेगरी स्टाफ आहा ते.
तितून एक तेंच्यांनी हे दिला की ते बायोमेट्रीक आहा ते मात यूज करप ना एक 15 जून पर्यंत अशें हें आहा. कोविड गायडलायन्स आशिल्ल्यो सगळ्या स्टाफांक खातीर, म्हणजे कोणाक मातशी थंडी आहा, खोकलो आहा जाल्यार तेणी येवचो न्हू बी, ह्योच चालू उरतल्यो. आनी एक मेन पॉयंट तेंच्यांनी हे केलो तो 45 अबाव एजीचो जो स्टाफ आहा तेणी कंपल्सरी वॅक्सिनेशन करपाचो एडवायज केला. जो फिल्डाचेर स्टाफ काम करता गव्हर्मेंट सर्वंटाचो, गव्हर्मेंट ऑफिसांतलो सुद्दां तेणी रुटीन असो ऑफिसान येवपाची गरज नासतना येवपाची गरज ना हें सांगलां. चडशी काम मिटिंगो गरज नासतना आपोवपाची गरज ना, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान कामां करपाक जाय. ह्यो गजाली म्हणजे ह्यो गायडलायन्स नवे हितूंतल्यान इश्यू जाल्या. 50% जेन्ना काडले तेन्ना करपी जो 7 तारीख पर्यंत वाडयला सरकारान, तेका आनी एक वेळ एक्सटेन्शन मेळचें ना अशें तरी हिंट मेळटा. इम्पॉर्टंटली मॅरेजीस हे डिपार्टमेंट वयतलो, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आहा त्यो या मॅरेजीस फर्स्ट सायन आनी 15 दिसाच्या गॅपान सेकंड सायन जी जाता तांकां खुबश्यो केसीस अश्यो आदरून जाल्यो की डायवोर्साच्यो केसी वा रजिस्ट्रेशन आसता ते हे करपाचे केसी वाडल्या. म्हणजे खूब नोटिफिकेशनांतल्यान, जी नोटिफिकेशनां डायवोर्स जाल्या उपरांत तातूंतल्यान दिसता की 20 एवरी टायम नोटिफिकेशनां 20 केसी दिसपा लागल्यो डायवोर्साच्यो, ज्यो तांकां मागीर डिपार्टमेंटाक करेक्शन करचें पडटा मॅरेजी. तेंच्यांनी अशें ठरयलें की फर्स्ट सायन जाली की हे नव्या हांकां लागून आसतलें, नव्या हांकां म्हणजे लग्न आतां फर्स्ट सायन जाली की तेंच्यांनी टायप केला जीपाड आनी आनीकूय बाकीच्या डिपार्टमेंटाक ते घेवपाक सोदता. एकदां फर्स्ट सायन जाली की कपलाक घेवन तांकां लग्नाचे हे लिगल हें कितें आसता, समज तुटलें जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम्स कितें आसता ह्यो सगल्यो गजाली, म्हणजे एक कावन्सिलींग कपलाचें करतले ते. आनी ते कावन्सिलींग जावन तांकां सर्टिफिकेटूय दितले. आनी सेकंड सिग्नेचरा वेळार ती सर्टिफिकेट इम्पॉर्टंट आसतली. ते कावन्सिलींग जाले शिवाय सेकंड सिग्नेचर करपाक मेळचें, म्हणजे मॅरेज तुमचो प्रोसेस कंप्लीट जावचो ना. प्रमोद, डेथ मॉर्टेलिटी बुलेटीन येयला तेजे आयज 24 डेथ रिकॉर्ड जाल्या. 24 तितले जीएमसीन 16, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 4, ऑस्पिसियोन 1 आनी नॉर्थ गोवातले प्रायव्हेट हॉस्पिटल एक, मणिपाल आनी रेडकरान मेळून 3 डेथ. तितले 5 जाणांनी फर्स्ट डोस घेतलेले. एक ऑस्पिसियोनतली एक डेथ आहा, ही ब्रॉड डेड आहा. आनी एक डेथ आहा ती विदीन 24 अवर्स आहा. टोटल डेथ आतां पर्यंतच्यो गोंयच्यो टोटल डेथ रिकॉर्ड जाता त्यो 2649 जाता. आनी वॅक्सिनेशनाचे हे करतलो वॅक्सिन 5,20,000 सुमार फर्स्ट डोस एडमिनिस्ट्रेट जाले. 5,19,000 सुमार डोसीस एडमिनिस्टर केले. तितून 3,22,000 फर्स्ट डोसीस आनी 96,000 कंप्लीट वॅक्सिनेशन, म्हणजे दोन्ही डोस. थँक्स अलॉट. हांव थंयच्यान वता महेशा म्हऱ्यान. महेश गाडी आमकां जॉइन जातात आमचे सिनियर रिपोर्टर. आनी एक विशय आहा तो परिक्षांचो. सो महेश, बोर्डाचें कितें ठरलां 10वेच्या बाबतींत? प्रायमरीली कशें आसतलें मार्कींग सिस्टम, कितें ठरलां? काल आमी दाखयल्लें एक ड्राफ्ट रेडी जाल्लो बोर्डाचो जो सर्क्युलेट जाल्लो. सो वॉट इज द इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग? प्रमोद, आयजूच तांची मिटींग आसलेली आणि कालचो जो ड्राफ्ट आहा तो डिस्कशनाक आयल्लो आणि तो ड्राफ्टाचे फायनल डिसिजन आहा ते फाल्यां जावपाचें आसा. सो आमी गोवा बोर्ड चॅरमॅनाक विचारलेलें. सो गोवा बोर्ड चॅरमॅन म्हणटा की जो मेरेन फायनल डिसिजन जायना तो मेरेन ते तशें उलयना. कित्याक तर ते मार्क्सांचो विशय आसा, म्हणजे खंयचे मार्क्स धरप खंयचे ना. एक वेळ जर तर मार्क्स जर कमी प्रमाण आमी जर आतां जर एक सांगलें आनी फाल्यां जर डिसिजन फायनल दुसरें जालें जाल्यार तो एक प्रॉब्लम जावंक शकता म्हणून. सो फायनल डिसिजन फाल्यां जावपाचें आसा. दुसरें म्हणजे 12वेच्या एग्जामीचे अजून 2 दिसान एक वेळ थाळपाचें आसा, कित्याक इवन सुप्रीम कोर्टान सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट केला सुप्रीम कोर्टान की 2 दिसां भितर 12वी बोर्ड एग्जामीचे डिसिजन घेतले. आनी त्या प्रमाणेच गोवा सरकारूय मागीर 12वीचे डिसिजन गोवा बोर्डाचे घेवपाचें आसा. बरोबर. आनी एक आयज गजाल घडल्या, म्हणजे आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली गिरीश चोडणकर हांच्यांनी, काँग्रेस प्रेसिडेंट. तांच्यांनी अशें म्हटलां की काल एक गोवा गव्हर्मेंटान एक इन्फॉर्मेशन थ्रू एक प्रेस नोट काडिल्लो की गोवा गव्हर्मेंटान बरे तरेन फायनान्स मॅनेज केला म्हणून अंदूचे. पूण तांचें म्हणणें आसा की गोवा गव्हर्मेंटान बरे भशेन फायनान्स मॅनेज करूं ना. गव्हर्मेंटान कितलेशेच लोन जी घेतल्या, जे पयशे घेतल्या ते तेंच्यांनी दाखोवना. खंयचो फंड डायवर्ट केला तो तेंच्यांनी लायबिलिटीजान दाखोवना. सो तांचें म्हणणें अशें आसा की गोवा गव्हर्मेंटान जरी 3,354 कोटी जरी लोन एमावंट सांगलो अंदूचो वर्साचो, तो मोर दॅन 4,200 आसा. सो तांचें म्हणणें आसा की टोटल लायबिलिटी जे बॉरोइंग जे गव्हर्मेंटान दाखयले ना ते म्हणजे 33 crore जे नाबार्डाक काडले तेंचे दाखोवना. 97 crore सेंट्रल गव्हर्मेंटान लोन घेतिल्ले ते दाखयले ना. 410 कोटी जे कॉन्ट्रॅक्ट डील जी आमी पयल्या की एक डील स्कीम काडलेली गव्हर्मेंटान 410 कोटी घेतल्या ते दाखयले ना.
प्लस 200 कोटी कॉर्पोरेशन जे वेगवेगळी कॉर्पोरेशन असतात तांचो एक फंड असता तेंची सेव्हिंग असता आणि कितें ते सुद्धा गव्हर्मेंटान तेंचे अशें म्हणणा की गव्हर्मेंटान आपूण पयशे घेतले ते आणि ते 200 कोटीचो इवन लायबिलिटीजान दाखवना इवन 25 कोटी गोवा बोर्डाचे जो अमाउंट जो असता गोवा बोर्डा कडेन जे स्कूल फीज आणि कितें धावेचे भुरगे जे भरता 10वे-12चे ते सुद्धा 25 कोटी गोवा गव्हर्मेंटान घेतला अशें तेंच्यांनी म्हटलें तो ट्रान्सफर केलेलो अमाउंट तो गव्हर्मेंटान दाखयलो ना तिसरें म्हणजे तेंचें म्हणणें आसा की जेन्ना 402 कोटी गव्हर्मेंटान घेतले बील डिस्काउंट पेमेंट करपाक आणि तेका तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर बील पेमेंट म्हणून तेंच्यांनी जी स्कीम केल्लेली तातूंतले 3.30 crore कट जातात कॉन्ट्रॅक्टराचे सो टोटल 13.33 crore सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांचे पयशे कट जातात आणि ते मागीर तेच बील मागीर गोवा गव्हर्मेंट महाराष्ट्र गव्हर्मेंट बँकेकडे टाय अप केलेलो आसा आणि थ्रू ते पयशे कॉन्ट्रॅक्टराक वता सो तांच्या बॉल्सांतल्यान 13.53 crore ते कॉन्ट्रॅक्टरांचे पयशे वयता म्हणून सांगला सेकंड थिंग सीएसआर एक्टिविटीजल्यान गव्हर्मेंटान खुबशे पयशे घेतल्या म्हणटा ते पूण ट्रान्सपरन्सी खंयच्या कंपनींतल्यान घेतल्या कोणा कडल्यान घेतल्या कितले घेतला ताचे विशयी गव्हर्मेंटान कांय इन्फॉर्मेशन दिल्लें अशें तेंचे एलिगेशन्स केलेले आसा Yeah. आणि सेकंड थिंग ते कितें म्हणटा जितले गव्हर्मेंटान पयशे घेतले तो 75% गव्हर्मेंटान जस्ट डे टू डे एक्सपेंडिचरार घातले 25% जस्ट कॅपिटल एक्सपेंडिचर घातले एक्चुअली तहा जावंक जायना म्हणटा तो आणि अशें करून तो म्हणटा गोवा गव्हर्मेंटान जो लोन जो घेतला तो चडूच आसा आणि एक म्हणजे तेंच्यांनी म्हणल्यार जानेवारी टू मार्च मेरेन 1000 crore रुपीज बॉन्ड विकून गव्हर्मेंटान 1000 कोटीचो लोन घेतला आणि गव्हर्मेंट 650 कोटीचो फुडल्या 3-4 महिन्या भितर पयशे घेवपाचो असो तेंचे एलिगेशन केला थँक्स अलॉट महेश. हांव थंयच्यान मुखार वतां साश्टी भितर सावयो डाय आसा आमचे बरोबर. सावयो, कितें आहा अपडेट? आयज हांव तुका सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची पयली अपडेट दिता. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सर आयज 21 एडमिशन जाली जाल्यार 23 पेशंटांक डिस्चार्ज केले. तर आतां पासून 258 एक्टीव म्हणजे लायक कोवीड पेशंट थंय ट्रिटमेंट घेतात आनी 310 बेडां सर हॉस्पिटलाची सद्या खाली आहा म्हणजे आतां केसीस खूब उणी जायत येयल्यात. तर तशें सांगचें म्हणल्यार आतां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 9 बेडाचो ICU आहा पण तो ICU फूल आहा. तशेंच 9 बेडाचो इंटेन्सिव्ह थेरपी युनिट म्हण आहा तोय बी फूल आहा थंय बी पेशंट आहा ते मातशे सिरियस आहा. तर तशेंच तेणी आतां लास्ट वीकसान एक 5 बेडेड हाय डिपेंडन्सी युनिट म्हण केला HDU. हो कित्याक केला सर न्हू जायते फावटी पेशंट लास्ट स्टेजार हॉस्पिटलान येता आनी तांकां प्रॉपर इंटेन्सीव केअर दिवपाक जायना सो तेका लागून आतां तेणी 5 बेडाचो HDU म्हण युनिट केला थंय ते इमिजिएटली सगळे तेजे टेस्ट करून ताका फूल ट्रिटमेंट स्टार्ट जाता. सर सालसेतीची कोविडाची केसीस सांगचे म्हणल्यार केसीस आतां भरपूर लेस जायत आहा. सालसेतीन सद्या फातोर्डा आनी मारगांव अजून हायेस्ट आहा. इट इज 1283 केसीस आहा. बाली कुंकोली 305 केसीस आहा. चिंचणी 190 आनी 1 केस आहा. कांसावली 570 आहा. लोतोली 406, नावेली 270 केसीस आहा जाल्यार कुर्तोरी 305 कोविड केसीस आहा. तर ही जाली सालसेताची थँक्स अलॉट सावयो. हांव थंयच्यान वतां वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कशें आहा वास्को? सर आयकूंक येता न्ही तुमकां? Yes, go ahead. वास्को इज डुईंग एब्सोल्युटली वेल. म्हणजे आता तुमकां सांगपाक खुशी भोगता की हांगा पयलीं एक टायमाचेर जायत्यो केसी आसलेल्यो म्हणजे सगळ्यात चड ऑलमोस्ट इन मोर्मुगांव वी वर गोईंग अराउंड 2000-3000 केसी आसलेल्यो पूण आतां खंय तरी आज आमी जेन्ना चार्ट पळयता वास्कोची केसी कमी जायत आहा. अराउंड वास्कोन आयज सुमार 360 सुमार केसी आहा. समवेर फ्यू डेज बिफोर 1000च्या वयर आशिल्ल्यो आणि तशेंच पळोवंक गेल्यार कुट्टाळी बी आतां केसी कमी जावपाक लागले. जे 1200 1300 आसलेले ते खंय तरी 500 जावपाक लागले. लोकांचो एक जो जनता कर्फ्यू आसा ताका एक बरो प्रतिसाद मेळटा. वायल द पीपल आर हॅपी. थोडे ट्रेडर्स अपसेट आसा आणि एक सजेशन लोकांचें आयिल्लें आसा की आतां पगार पडलेलो आसा आणि जायते लोक आपले सामान घेवपाक गर्दी करता. सो ऑथॉरिटीन एक अपील केल्ली आसा की अननेसेसरी गर्दी करपाची न्ही. सगळी जी एसेन्शियल दुकानां आसा प्रत्येक वाठारांनी ओपन दवरिल्लीं आसा फ्रॉम 9 to 1. सो अननेसेसरीली गोवा सहकार भंडार जावं गोवा बागायतदार जावं खंयच्या सुपरस्टोरांत गर्दी करची न्ही. आनीक अपील वास्कोकारांनी केला. आमी आतां जस्ट आयकताले की खंय तरी वॅक्सिनेशनाचो प्रतिसाद मातसो कमी मेळटा पूण ताजेर सर आमी आज जेन्ना उलयताले थोड्या लोकांनी आमकां एक अशें सजेशन दिलां की आमी हे आमचे प्रुडंट मिडियाचेर पुट अप करचें म्हूण. कित्याक आतां जेन्ना सायक्लोन रिसंटली आयिल्लो ताजे मागीर जायते पावर कट्स आमी फेस केले आणि जायते इंटरनेट कनेक्शनाची जी आसा नेटवर्क जो रेंज आसा तो सारको पिड्ड्यार जाल्लो आसा. जो कोण अप्लाय करचो
he has to come online and register on the COVID app. It becomes very difficult. So खंय तरी हो प्रोसेस थोडे दिसांक तरी सिम्प्लिफाय करतो because getting an internet connection is become a problem Yeah, in Mormugaon absolutely, तालुका. absolutely correct. I think very, very valid point, Vikram. Thanks a lot. तुमच्या नाव आता फोण्या विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक कितें चल्लां? प्रमोद, ज्या पद्दतीन कालच्यान केसी कमी जावपाक लागल्या एक बरी गजाल आसा. म्हणल्यार 645 काल आनी आयचो अजून रिपोर्ट येवंक ना, पण लोकीक म्हणटा ते प्रमाणे कमी आहा केसी. आयज म्हाका दिसता 31st एंड ऑफ द मंथ आनी ज्या पद्दतीन स्टेट कर्फ्यू सरकारान लागू केल्लो आहा तेजेर 2 म्हणल्यार 1 पर्यंत सगळीं दुकानां रेग्युलरली बंद जाता आनी सांजचे काही आमी लोक पळयले जाल्यार भायर सरताना आमकां दिश्टी पडटा. पण लोकांनी म्हाका दिसता ह्या फावटी जेन्ना सुरवातीक मातशी फकाणां जाली पण मागीर जेन्ना सिरियस घेवन लोक आपूण जावन भायर सरनासतना रावले सो तेका लागून आयज जी केसीस वाडपाच्यो आहा त्यो कमी आसूं दिसता. दुसरी गजाल आमी फोण्या म्हणटाले की पावसा पयलीं हांगा जे सिवरेज काम आसा ते कंप्लीट जावन हॉट मिक्सिंग जातलें म्हणून. पण आयज 30 तारीख आमकां दिल्ली PWD मिनिस्टरान, आतां 31 तारीख जाली. पण म्हाका दिसता आतां 2-3 दिसान पावस पडपाचो आहा, पण हॉट मिक्सिंग आहा तें फोंडेकारांचे हॉट मिक्सिंगाचे जे स्वप्न आहा तें ह्या वर्साय म्हाका दिसता अशेंच उरतलें. आनी हॉट मिक्सिंग नासतना जे सिवरेजीचे खड्डे आसात तितूर म्हाका दिसता लोकांक ह्या पावसान भरपूर त्रास जावपाचे आसा. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव आतां बार्देजाक श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें अपडेट बार्देजाची? केसी कमी जाल्यात, मातशी थाकाय दिसता, कितें आहा? प्रमोद, सांगपाचें म्हणजे थाकाय खूब बरी दिसता. कित्याक जे 3000 वयर पयर 3000 वयर केसी आसल्यो त्यो आयज 2800 सकयल येयल्ल्यो आहा. म्हणजे बरें दिसता की केसी खूब कमी येयल्ले आहा. भितर म्हापशान जर जे पयलीं 1000-1500 जाल्यार ते 400च्या भितर आसात. मागीर पर्वरी 584 आहात, हळदोण्या 334 आसा, कांदोले 699 म्हणजे मातशे सुबेज आहा 700. ते पयलीं 1500 वयर आसताल्यो. मागीर कोलवाळे 373 आसात आनी शिवोले 444 440 म्हणजे खूब कमी जाल्ल्यो अश्यो दिसतात. पूण एक गोष्ट लक्षांत घेवची पडटली की जरी केसी कमी जाल्यो पूण आनी डेथूय बीन आतां ह्या दिसांनी मातशे खूब, कित्याक बार्देशान खूब डेथ जाल्ल्यो. जर बाकी कडले जर तालुक्यांचो जर हिशोब केलो जाल्यार बार्देशान आनी चडशे म्हापशान डेथ खूबच जाल्यो. पूण तरी आसतना आयज सकाळी पासून जेन्ना म्हापशां कोर्ट जंक्शन ते बस स्टँडा मेरेन जर वयता आसतना ट्राफीक जॅम इतली जाल्या की जे आतां कर्फ्यू आसा त्याच्या पयलीं जे डेली रुटीन आसताले आनी जे डेली तो रोड जरी नेवरो आहले तरी जे ट्राफीक जॅम आसताले ते टायप आयज सकाळी 2-3 फावटी ट्राफीक जॅम जाले. मागीर जॅम जाल्या उपरांत ट्राफिकान येवन ते गाडयो सगळे सुरळीत हे केले. अशें दिसता की हे जर अशें जर लोक जर नेग्लेसपणां जर केली आनी अशें केलें जाल्यार तिसरे लाटीक आव्हान परतून हे करतात काय म्हणून अशें कांय जाण म्हणटाले बीन. अशें जालें जाल्यार एब्सोल्युटली वॅलिड पॉयंट श्याम. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.